सेम परिस्थिती बाणावली एक बुथाचेर शेवटी फातोड्डेच्या एका काँग्रेसमॅनान फातोड्डेचे थोडे भुरगे घेतले 5-6 भुरगे आणि तांकां हाडून बुथांक भितर बसयले कित्याक ताका भंय आशिल्लो की चर्चील लीड मारतलो स्वता एकल्यान सांगलो आनी कितें करतलो काय पावलो आमी म्हणपालो पयलींच्यान काँग्रेसमॅन वायट दिसपा लागले कितें म्हणटा ज्या सालसेतीचेर काँग्रेस डिपेंड आहा थंयच तांची दयनीय परिस्थिती जाल्या दयनीय परिस्थिती उद्घाटन एक एग्जांपल सांगता 8 तारखेक रातची लुईझीन फालेरो गोंयांक आयलो आनी लुईझीन फालेरोन आपल्याले 7 वर्सां पयलींचे जे कोण आपल्याक बरोबर आशिल्ले तेंची एक मिटींग आपल्याल्या घरा कडेन आपयली 60-70 भुरगे आशिल्ले एल्डरली आशिल्ले साधारण 20-25 जाणांनी लुईझीन फालेरोक सरळ एकच प्रश्न केलो 7 वर्सां तुमी आमची चौकशी केली ना की आमी जिते आसा काय मेले तूं आज 7 वर्सांनी कित्याक आयला ना आपले आमपालो आपूण थंय बिजी उरतालो सो आपल्याक येवपा मेळना जालें आतां आपल्या फाल्यां मिटींग एड्रेस करपा जाय सो आपल्याक तुमचो सपोर्ट जाय सो तेणें सांगलें तूं मिटींग एड्रेस कर तुका मिटींग एड्रेस करपा जाल्यार एड्रेस कर आनी वच आमची हेल्प सोद नाका 7 वर्सां आमी 5 वर्सां So you are saying this is not these votes are not going in favor of Congress according to me no according to you no but I will say की पळया क्लोज डोर मिटिंगेन कितें जाता कोण कितें उलयता आय विल नॉट कमेंट ऑन दॅट कित्याक दॅट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू प्रूव फाल्यां बट ही पर्संटेजीचेर हांव तुमकां उलयता आमी पयलीं क्लियर केला की गोंयांत जसो सुडाचें राजकारण चालू आसा गोवा सरकाराचें लोक ओपनली भायर येवपाक सोदना इवन हांव तुमकां सांगता तुमी म्हणटा तें हांव मानता तुमचें मान्य कित्याक बुथार बसून सोदूंक ना जाल्यार कदाचित थोड्या जाग्यांचेर कित्याक सूट घेवपाचें राजकारण चल्लां हांगा आज आमी केप्यां कितें जालां तें पळयलां आमच्या नगरसेवक बुथाचे सोड तुमचो लिडर ह्या सांगता दिश्टी पडनाशिल्लो सपोज आय एम अ काँग्रेस सपोर्टर म्हाका जर म्हाका भंय दिसता एक लिडराक पळयतकीर तरी म्हाका मुखार ना आय विल डिसएग्री विथ लिडर एक ह्या हितून भोंवनाशिल्लो नावेली ओके सांगता इन वेळणी युआर तुमचो एक्स एमएलए जो आसा कोण फिलिप नेरी भोंवनाशिल्लो व्हीएटी आर्टाचो जो भोंवतालो पण फिलिप नेरीन कितें काम करपाचें तें काम केलां कित्याक पार्टी इज वेल अवेअर ऑफ दॅट एक वोटराक आपल्यालो लिडर कोण आसा तो मुखार दिसल्यार एक नैतीक धैर्य प्रमोद आमी म्हाका दिसता कितें आहा की लिडर कितले भोंवले किंवा काँग्रेस कॅडर कितलो भोंवलो ताजेर न वता आमी वोटिंग पॅटर्न लोकांचो कितें आसूं शकता शेवटी अल्टिमेटली काँग्रेसीचो बालेकिल्लो हो सालसेत आसा बरोबर सो वेदर असेंब्लीक जशें ते बीजेपी बरोबर रावले असेंब्लीक तांचे एक मेन लक्ष आशिल्लें की काँग्रेसीची ही घराणेशाही जो काँग्रेसीची जी पळय मोठ्या प्रमाणात करप्शन जें पळय गोंयांत चलता तें खंय तरी थांबोवपा खातीर मनोहर पर्रीकाराक सीएम करपाचो आनी मनोहर पर्रीकाराक सीएम करपा खातीर तांणी मोठ्या प्रमाणात मतदान केलें आनी सगळ्यांनी इंडिपेंडंट सुद्दां निवडून हाडले तो सेम पॅटर्न ह्या खेपे जातलो काय ना हो एक विशय आमी मुद्दम पॅटर्न इज प्रो बीजेपी ऑर एंटी मोदी म्हाका दिसना की तो पॅटर्न असेंब्लीचो पॅटर्न ह्या खेपी लोक घेत अशें दिसना कारण सरसकट आतां अरविंदाले थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ज्या म्हणजे पर्टिक्युलरली नावेली बिवेली तागेले हें आसा त्या प्रमाणे तोच जे सांगता ते लिडर्स काँग्रेस जशें भावन सांगता की काँग्रेस भोंवनाशिल्ली काँग्रेसी लिडर्स भोंवनाशिल्ले कारण त्या स्टालवर्ड्स तर तांगेले दिश्टीच पडनात पण वोटर्स जे भायर सरल्यात जावं जितले वोटर्स आसात ते एक गट्टा की बीजेपीक मत मारतले काय खंय चर्चिला वडच्यान गेल्यात हो एक मोठो क्वेश्चन मार्क आसा कितें दिसता दिस इज चर्चिल दिस इज बीजेपी दिस इज एंटी मोदी कितें और काँग्रेस और रेजिनाल्ड अकॉर्डिंग टू मी ए स्ट्रॉंग पब्लिक सेंटिमेंट फॉर रेजिनाल्ड इन सालसेट This is the statistic. Yes. Okay. I also feel it is a strong anti-Modi sentiment in Salset. As I have said earlier, I don't think that it would be such as to overpower other areas. But certainly I feel that in almost every segment, Congress will lead. Okay. Except Margaon. Okay. तुम्ही बेसिकली म्हणतात की हांगा रेजिनाल्ड लीड काडटलो पण ती लीड ताका जिकोवपाक घडये पावची ना Yes. That is what you are saying. Yes. According to me, Reginald will lead in Kurtori, in Velli, he will lead by around 1,500 to 2,000 votes in Velli, in Kepe, Kunkali, and Benavli. It is very close fight, 50-50. ओके म्हाका नेक्स्ट स्लायड इंटरेस्टिंग आहा परत तूं सारको केप्यांचेर पावलो सो नेक्स्ट स्लायड जी इंटरेस्टिंग आसा सामकें आमी सारके रुटान वतात सारके डिस्कशन सुद्दां ह्यो आसात नॉर्थ आनी सावथ दोन्ही मिक्स आसात पण मायनिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीज नाव मायनिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीची इररिस्पेक्टीव ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी दॅट इज नॉर्थ ऑर सावथ देर इज अ क्लियर कट पॅटर्न एंड तुम्ही पळयात
केप्यां इज 81%, कुडचडे 78%. दिस माइट गो टू 80. फायनल फिगर्स येता म्हळ्यार सांगे इज ऑलरेडी 83, सावर्डे 83, बिचोली 82, मया 81, वाळपय 82, साखळी 82. सो दिस इज म्हळ्यार मायनिंग बेल्ट म्हाका दिसता लोक घरां रावलेत ना. इट इज दॅट कायंड ऑफ अ थिंग. 2 दिसा पयलीं आमची तुमचे प्रुडंट चॅनलाचेर डिबेट जाल्ली मायनिंगाची. तेन्ना आमी सांगला मायनिंग जो प्रॉब्लम जो गोंयांत जाला ताच्या खातीर पीपल ऑफ गोवा स्पेशली फ्रॉम मायनिंग अफेक्टेड एरियाज, कित्याक केप्यां, कुडचड्यां, सांग्या, सावर्ड्यां, बिचोले, मया, वाळपय सगळे डिरेक्टली अफेक्ट जाले लोक. बाकीचे गोंयभर इनडिरेक्टली जाले. पण हे जागे अशे की लोक डिरेक्टली दे वील फ्लश आउट बीजेपी दिस टायम. तुमकां ना कितें आय स्टॉप मायनिंग कॅम्पेन. They will. यू आर फीलिंग दॅट युअर आय स्टॉप मायनिंग कॅम्पेन It is not only because of I stop mining campaign. People know who is responsible for this. People are going to flush them out this time. देशभाव हे पडटा की दिस इज अ कंप्लीट That is the reason why the दिस टर्नआउट इज एंटी मनोहर पर्रीकर टर्नआउट. एक्झॅक्टली दॅट इज वॉट आय जस्ट वॉन्टेड. आम्ही जर एकच अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर जर घेऊन गेले जर जायत जाल्यार काँग्रेसीचो दुसरो अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर कित्याक लागू जायना. आमी सकाळी डिस्कस केला प्रमाणे सेंटराचो अँटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर. व्हेन इट इज मायनिंग, पण मायनिंगाच्या बाबतीत जेव्हा सुनील सांगता ते 100% करेक्ट ना. कारण कितें आसा इट इज ऑल्सो पॉझिटिव्हली वॉट बीजेपी हॅज ऑल्सो प्रोपागंडेड इज लायक दिस की फाल्यां मोदी जर पावराचेर आयलो जर सरकार जर दोन्ही बीजेपी जाली, कारण गोंयची सरकार तरी आनी फुडली 5 वर्स 3 वर्स वॉटेवर कंटिन्यू करतले आनी 5 वर्स कंप्लीट करतले. सो येणारी सरकार काँग्रेसीची परत जर थंय आयली जाल्यार आमगे मायनिंगा प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो ना. हो फॅक्टर कदाचित लोकांनी कित्याक लक्षात घेतलो ना. म्हणून मोठ्या प्रमाणात बीजेपीक मत मारया आणि बीजेपी सरकार काँग्रेसी हांगा सेंट्रला हाडया. सो सेंट्रला दोन्ही गव्हर्नमेंट आयली जाल्यार एका पक्षाची आयली जाल्यार आमगे मायनिंगाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो. इट इज बेटर टू पुश बीजेपी टू पावर. असो कित्याक दिस इज ऑल्सो व्हेरी स्ट्रॉंग फॅक्टर. अरविंदा म्हणा पयलीं क्लियर व्हॉट डू यू थिंक, बिकॉज ह्या ज्यो एरियाज आसात हातूंतले म्हाका दिसता एक 70 to 80% एरिया भितर बीजेपीचे एमएलए आसात. I don't think this is question of MLAs or whatever. See, Savarde regional does not exist. Okay. See, the whole thing is like that. In Sangye, the MLA will take a exceedingly good lead. So Subhash Pallai, so BJP will take a yes. lead. Okay. Kepe, I would feel that the local MLA will help Congress party. That is regional. Okay. And Kurshara is 50-50. Okay. So in that case, What about automatically Bicholi, mining Maya, has an Walpay, effect. Sakali? Because there is a clear pattern. Mining एरियेतले लोक भायर सरल्यात, सामकी भायर सरल्यात. तितलेच रे ते. Look at the percentage, almost the same. Yeah, but then what do you Almost the think? same Because thing. generally इतले enthusiasm लोकसभेची इलेक्शनाक, असेंब्ली इलेक्शनाक इतले enthusiasm generally आसनाशिल्लें. You don't think की मायनिंग इश्यूक लागून with a particular intent हे population भायर सरला? See, even now, in the last Karnataka elections, assembly elections, it was around 75, above 75%. So it is almost that much now because the role has become like that. So we are used to that old 50% voting pattern, which is no longer the position today. So today it is above 75%. So you are saying this is a reflection of a role rather than a public intent. Yes, Rather than a absolutely. specific Absolutely, public. absolutely. Arvind, कितें दिसता? न्ही रिगार्डिंग मायनिंग इफेक्टेड एरियाज हांव बिचोली मये वाळपय सकली चड पावलो ना. हांव पावले बरो तेंप जालो वेन मायनिंग वॉज फंक्शनींग. बट रिगार्डिंग केपें कुडचडें सांगे सावर्डे हांव एक सांगपाक सोदतां की एक्चुअल लोकल्स जे थंय आसात की हांव मायनिंग बंद जातकीर त्या एरियेक हांव स्टोरी करपा खातीर गेल्लो. एक्चुअल लोकल्स जे थंय रावतात दे आर व्हेरी हॅप्पी बिकॉज मायनिंग हॅज स्टॉप. नंबर 1 ते सांगतात आमकां म्हणजे तेंचे कडेन ट्रक आसात ते आतां आमकां ट्रक बंद दवरलो आमकां प्रॉब्लेम ना. ह्या वर्सा काजू आमची भरपूर लागतली. आपल्याली इन्कम बेसिकली मायनिंग इफेक्टेड No, but where is this pattern going? वो पॅटर्न आसता तसोच फुल बीजेपी कडेन वतलो. फक्त केपें जे आसा केपें सादारण हांव 50-50 कित्याक म्हणटा बिकॉज ऑफ गोविंद गावडे. गोविंद गावडे सादारण 2000 मतां केपेंची काडटलो आनी ती मतां आसात केपेंची मतां ती हेजे कडेन आशिल्ली कोणा कडेन काँग्रेसी कडेन आशिल्ली मतां गोविंद गावडे. So गोविंद गावडे काँग्रेसीची मतां केप्यां फुट्टलो. केपें फुट्टलो. अदरवायज तूं म्हणटा की rest of the areas. न्ही तेजे खातीर ते 50-50. हय. नाल्यार अदरवायज केपें हेणे वो लीड घेता आशिल्लो कोण काँग्रेस लीड थंय घेता आशिल्लो. No. See, that is what I was telling you in the afternoon also. That we are thinking that Govind Gaude would take BJP votes. Because Govind Gaude himself has been a congressman earlier. So his base is Congress. His base is Congress. So you are saying की ह्यो ज्यो एरियाज आसात त्यो बीजेपी कडेन प्रामाणीक रावतल्यो. तो बीजेपी कडेन प्रामाणीक रावतलो. प्रामाणीक रावतल्यो. देशबाब तुम्ही पॉइंट करताले. नाही प्रश्न असो आसा की मायनिंगाचे फॅक्टर जो आसा तो म्हाका दिसता खुबशा प्रमाणात तो न्यूट्रलायज जाल्लो आसा आता.
आणि It will not go either this way or that way. आणि मायनिंगाक लागून वोटिंग पॅटर्न बदलपाची स्थिती इमिडिएट आशिल्ली जेन्ना मायनिंग इमिडिएट बंद आतां मायनिंग बंद जावन ऑलमोस्ट 2 वर्सां जायत तर लोकांची आतां अरविंदान सांगता तशें लोकांनी आपल्यालो सेटअप जो आसा तो बसयल्लो आसा पण मायनिंग सुरू जात जाल्यार मोठ्या प्रमाणात लोकांकी बी ताजो उपयोग जातलो आणि फाल्यां पैशाच्या आणि एक सांगपाचें म्हणजे पर्टिक्युलरली आफ्टर 2009 लोकसभा इलेक्शन्स और मागीर असेंब्ली इलेक्शन्स काँग्रेस निग्लेक्टेड मेनी एरियाज. प्रॉब्लेम कसो जाता सपोज एक काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट किंवा बीजेपीचो कॅन्डिडेट एक हरलो तो जर लोकां कडेन कॉन्टॅक्टाक रावना सरळ सांगता हांव कित्याक एग्जाम्पल घेवन नावेलीचेच सांगता कित्याक हांव नावेली रावता म्हणजे नावेली कितें चलतालें तें हांवें पळयलें. लुइजिनाक चर्चिलान उडयलो. लुइजिनाचे लॉयलिस्ट आशिल्ले तेंची परिस्थिती 5 वर्सां अशी चर्चिल लागीं घेना लुइजीन दिल्ली लुइजीन सपोर्टाची कामां करपाक कोण ना. 5 वर्सां जेन्ना एंड जावपा आयली एंड जावचे पयलीं लुइजिनाच्या मनशान लुइजीन काय आतां येवपा ना वी हॅव टू गो फायंड अनदर पर्सन हू वील चर्चिलाक उडयतलो आनी हेजी हें जाली कोण आवेडतान हें जालो. सिंपल सरळ तूं म्हणटा की असेंब्ली इलेक्शना उपरांत हेच जालां. न्ही म्हजें म्हणणें अशें की पार्टी सपोज अ कॅन्डिडेट लुजीस if he wants to retain the constituency or any party he has to work. He has to work. He has to keep contact. We have discussed this. No, the party does not exist. That is the reason. The party has entire mechanism in place in south and north. ना आम्ही वदळू सांगला की आमचे सगळे ब्लॉक ऍक्टिव्हेटेड आमचे सगळे ब्लॉक ऍक्टिव्हेट केले ऍक्टिव्हेट केले वोटर जो आसा तो आपल्याली आपण देश बाबांनी तुम्ही जो एक मुद्दो काडिल्लो तो म्हळ्यार नरेंद्र मोदीचो की जर लोकांक दिसता की केंद्राक जर परत मोदीचे सरकार आयलें हांगाय जर बीजेपी सरकार आसा जे मिसकम्युनिकेशन मिसकोऑर्डिनेशन आसा तें काबार जातलें आनी मायनिंगाचो प्रश्न सोडोवपाक इल्ली बरें स्पिडीन शक्य जातलें. ह्या हातूंतल्यान बी हे प्रो बीजेपी वोटिंग आसपाक शकता ना बिकॉज फायनली पीपल नो that the mining issue will get finally settled through the Supreme Court. So whether this government is there or any other government is there, it will find the final answer will come from the court. Now if whatever the chief minister may say or anybody may say, I think people are now by this time aware that the answer has to come from the Supreme Court. So all these things are आम्ही एक फॅक्टर आम्ही अजूनही लक्षात घेनात की आम्ही बीजेपी कडे कॅडर आसा काँग्रेसीकडे कॅडर ना जाल्यार सुद्धा काँग्रेसीकडे वोटर आसात. आता फक्त आम्ही सकाळी जशी सांगले त्या प्रमाणे काँग्रेसीचे स्टालवर्ड जे आसात त्या दृष्टिकोना कारण ते डिफीट जाल्ले आसात आणि ते आपले खूप जणांनी आपल्याला गाशी गुंडाळलेलो आसा की हांव पडिल्लो आसा न्ही आनी कित्याक पडपाचें तुमी जरा. पण काँग्रेस वोटर्स जे आसात ते की काँग्रेसीक वोट करचे ना एकगट्टा सगळे दुसरे वोट करतले काय कितें असो एक जो विशय आसा तो ह्या वोटिंग पॅटर्नाचेर आम्ही स्टडी करचो पडटा. मुद्दम तशी that is what I was telling you that sentiment, that public sentiment is being harvested by regional. That sentiment is being harvested. Okay, but no, in all constituencies it is not like that. Jalna in questions jalna actually जावपाक आशिल्लें. If जर काँग्रेसीन जर त्याचेर बँक जर केल्लें काँग्रेसीक फायदो जालो पण तशें जालना because they don't have that mechanism to Congress to finally work it out. Congress has stopped being dependent on stalwarts and leaders. Congress today is more dependent on ordinary workers. You're finally concentrating on organization. We have stopped being dependent on stalwarts. We don't. 7 वर्सां तुमकां ते करपाक लागले तुम्ही तुमची जी बेज आशिल्ली आम्ही हाजे पयलीं मान्य केला की ऑलरेडी ते हाजेर आमी आतां परत ते उलोवन फायदो ना फाटी कितें जालें कित्याक आमी मान्य केला चुको जाल्या हाजे फुडें काँग्रेस म्हणटा ती लिडर स्टॉलवर्ड सुनील अनेक स्लाइड पळया ती इंटरेस्टिंग स्लाइड आहा ही जर स्लाइड पयली न्ही दिस इज टिपिकली बीजेपी स्ट्रॉंग होल्ड आम्ही जो कन्सिडर करतात ती आणि थंय जर वोटिंग पॅटर्न पळयलो कारण बीजेपी इज एक्सपर्ट इन गेटिंग वोटर्स आउट ऑफ देअर हाऊसेस अँड तांकां ते फोर्सान सारखे आपल्याले वोटरांक पोलिंग बुथां मेरेन पावयतात आणि मतदान करून घेतात. नाव दीज आर सर्टन एरियाज जंय एटलीस्ट बीजेपीचे आमदार आसात बीजेपीचे सपोर्टिंग आमदार आसात आणि बीजेपीचो स्ट्रॉंग होल्ड आसा. फोंडा 77%, शिरोडा 80%, मडकय 81%, मुरगांव 76%, वास्को 71%, दाबोली 75%, म्हापसा 77%, शिवोली 78%, सालिगांव 76%, मांद्रे 82, पेडणे 80 आणि पणजी 74. म्हाका
म्हाका सांगात वॉट इज दीस इंडिकेटीव ऑफ, बिकॉज ह्यो जर पर्सेंटेजी पळयल्यो ह्यो सगळी पर्सेंटेजी आर बिटवीन 75 to 80.